प्रगती विचार साहित्य कार्यावळींतले सगळे येवकार सद्याक जो इश्यू गोंयांत आसता तो म्हणजे आपलो सुभाष वेलिंगकर हाणें आमचो सांत फ्रांसीस झेवियराचेर केल्ले आक्षेपारी विधान आनी ताका लागून ताजे फाटल्यान जो गोंयांत एक व्हडलो आकांत असो तयार जालो आनी लोक रस्त्यार आयले आमचे हाका वेलिंगकराक कोर्टाक वचचो पडलो कोर्टान ताचो एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट केलो आज परत सुभाष वेलिंगकरान हायकोर्टाक परत एंटिसिपेटरी बेला खातीर अर्ज केल्लो आसा आनी हे जर सगळे जर पळयले जाल्यार हाका ह्या प्रकरणाक आतां वेगवेगळे वाटे फुटिल्ले आसात आनीक आनीक हें की त्या दिसा एक गजाल घडली ती म्हणजे मिकी पाशेको हो आदलो आमचो मंत्री आनी न्हंयचो आदलो आमदार थंय आयलो आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की पुलीस हाका आडायनात ताका लागून लोक गरज पडल्यार आपूण ताच्या घरा बसून ताका मिकी एक्झॅक्टली हाजेर ताका लागून जे एक कंप्लेनूय जाल्या सो एक्झॅक्टली कितें जालें त्या दिसा पळय आतां हे 4 तारखेर ते एजिटेशन केलें लोकान हांव लोकांचो गुन्यांव करिना थोडो लोक सजमता आनी थोडो लोक सजमना 4 तारखेर जेन्ना हे एजिटेशन लोकांनी केलें सुमार सांजचे पासून केलें आनी त्या नंतर म्हाजी भुरगीं इस्कोलाक गेलीं सकाळीं आनी सकाळ ती सांजची 4 येता सो त्या दिसाक सांजची 6 जाली सो ऑलमोस्ट 12 hours आवट सो म्हाका ड्रायव्हरान सांगलें मागीर ना सगळें ट्रॅफीक बंद आहा आनी येवपाक त्या पासत वेळ जालो गाडयो बंद करूंक लागले मारगांव बरें त्या दिसाक सजमले आमी दुसऱ्या दिसाक सॅटर्डे इस्कॉल ना पूण म्हजी चलयेक तेंच्या इस्कॉलान ते सांजेर इस्कॉलाक वयता किंग्स स्कुलान सो ताका कितें ड्रॉईंग आसलें कॉम्पिटिशन आशिल्लें सॅटर्डे सकाळींचें बरे भाशेन गेलें सांजचो म्हणल्यार हांव दनपार हांव हाडूंक वयतलो हाडूंक वयताना म्हाका सेरावली ब्लॉक आहा सेरावली तो अंडर बायपास केलेलो आहा ताकाय तिका बॅरिकेड घालून सारकें बंद केला थंयसर म्हणजे म्हाका वचोंक जायना हांव फुडें येयलो तसोच स्लोली फुडें येयलो मुंगूल पावच्याक हांवें पयलें मारगांव वचपाचो रस्तो मातशें फ्री आहा सो हे सायडीन लोक थिंगा बंद आहा म्हणून हे सायडीन वयतालो लोक सेरावलींच्यासून सो म्हाका थिंगा सेरावली वचपाचें कांय काम आसूंक ना नॉर्मली आमी तशें वचत जाल्यार आर्लेम हायवे धरता बराबर वयता सारकें हायवेन सो मडगांव पावच्याक आमचे रिंग रोड पावच्याक हांवें कोणें आडायलो पूण आडायता कोणें आमच्या लोकांनूच आनी आमच्या लोकांनी म्हाका बोबाव मारलो तुमी आमदार आशिल्ले तुमी गोंयकार तुमी थिंगा एज्युकेशनाक गेला पळय म्हाज्या लायफान आमी आमदार जाले पूण तुमी पयलो आसतले आमी केन्नाच एज्युकेशन करूंक ना आमकां लोकांनी निवडून काडले म्हणटच ही जबाबदारी आमची जाता आमचेर लोक एक विस्वास धरता आमकां निवडून काडटा आनीक विशय येयलो म्हणटच लोकांक रस्त्याचेर येवपाची गरज ना हें आमदाराचें काम आसता सरकाराची कितें वयर सकयल जालें जाल्यार विशय सूट आवट करपाक हांव नकळो तुमकां एक खबर आहा जाल्यार कांय वर्सां पयलीं म्हाका दिसता 2010 अशें एक विशय जालो कोलवाच्या गांवांत त्या टायमार हांव आमदार आशिल्लो बेनावली मतदारसंघाचे तेन्ना कोणें पाद्रीचेर आनीक कॅसेट काडली CD काडली दोगूय बदमास म्हणून आनीक लोक अपसेट जालो पाद्री धर्मीक भाव तेजेर कोणें कांतरां काडली आनीक अपसेट जालो आनीक थंयसर सगळें ट्रॅफीक पॅरलायज केलें सारकें कोलवा 3 दीस पासून म्हाका उगड याद आहा तेन्ना उमेश गांवकार आशिल्ले आनीक एलेन आहलो SP संतोश आशिल्लो सो 3 दीस पासून ते थिंगा रावन ते एज्युकेशन अशें लोकांनी उदक घालून हें करून पूण हो विशय म्हाजो आसलो विशय आनीक पाद्रीचो विशय आसलो म्हाका करूंक नाशिल्लें हें करूंक नासलें हांवें म्हाका रिक्वेस्ट केलो त्या टायमार पुलिसांनी आनीक हांवें तें लोकांक समजोन विशय बंद केलो म्हणून म्हाका नाका आशिल्लें आनीक इवन हांगासर तशेंच म्हाका पळोवंक नाका आशिल्लें आनीक आमी आमदार ना ह्या सरकारान
ज्या गांवान एज्युटेशन केलेले थंयसरले आमदार आहा तुमी जाणा सगळे कोणें डिसिजन घेयले पयशे ताका पयलें डिसिजन पावता कित्याक तो देवाचो मनीस दिगंबर कामत आनी तें मारगांव जालें फातर्डन जालें तें दोगांयकूय पडटा मुन्सिपालिटी दोगांयकूय आहा आंटून खाता म्हणटच आमी आतां वयतालो हांवें म्हाका हाडयलो हांवें सर्कलाच्या पावच्याक हांवें लेफ्ट मारली हांव म्हणल्यार परत हांव हायवेन हें आर्लेम घेतलो रस्तो आनी त्या रस्त्यार वयतलो सो म्हाका केटीसी कडेन यू टर्न आहा थंयसर हांवें कोणें हाडयलो आनी कोणें कोणें कित्याक कितें म्हटलें आमच्या लोकांनी म्हाका आय वॉज ऑल्सो हर्ट कित्याक आनी हांव सजमता हांव लोकांकूय दूख जाता वताचो काळ इट वॉज ऑलमोस्ट 1:30 सुमार आनी हांव आयकलो परत घुंवलो आनी सर्कला कडेन फुडें येयलो आनी थिंगा लोक बाबा वता हांवूय उबो रावलो आनी मागीर हांवें राणे आशिल्ले निलेश राणे आशिल्ले आनीक SP आशिल्लो आनीक जायते जाण पी आशिल्ले No, it was really upsetting. See, I could understand hot sun, लोक वताच्या म्हणजे हेचेर सारके वताच्या काळाचेर लोक थंयसर उबो आहा सगळो इट इज माय ऑल्सो ड्युटी सो इफ आय कूड कन्विन्स कोणाक पुलिसाक सांगपाक जाता बाबा आतां तुमी सोजपाक जाय मनीस मेवना म्हणजे हे फकाणां जालीं आनी एका मनशाक लागून टोटल गोंयांत म्हाका खबर आहा न्हू म्हाका कशें आमी मंत्री आशिल्ले मंत्री आसतना पासून आमकां पुलीस 25 पुलीस येवन आमकां कशें रेड मारले ती म्हाका खबर आहा न्हू सो इवन हय पुलीसच जाय जाल्यार कशें जाता जायना म्हणून तुमी सोदपाक जाय ही खबर आतां 3 दीस जाले चलता तुमचे कडेन CID आहा CIDक मातूय पडून तुमकां हें मेवना बाबा तो खूंय भायर सरलो खंयच्यान भायर सरलो लास्ट खूंय फोन खूंय यूज केलो ना यूज केलो समजलें तुमी न्हू तुमकां मातूय तरी कळ पूण आतां हिंगा कोण प्रेशर मारता हांव नको पुलिसाचेर सी सो हांवें म्हाका ते आय वॉज अपसेट तेन्ना हांवें सांगलें हांव म्हणलें तुमकां गुन्यांवकारी करता आतां तुमकां गुन्यांवकारी करता आसतना होम डिपार्टमेंटाक करता आय हॅव टू सी हू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द चीफ मिनिस्टर सो त्या टायमार हांवें एक कांय म्हाका दिसता एक 1.5 वर्स सुमार जालें 2 वर्सां जातलीं हेच भाशेन सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर गोंयच्या साहेबाचेर तेणें स्टेटमेंट काडलो वेलिंगान स्टेटमेंट काडलो आनीक त्या टायमार हांवें कंप्लेन केलें See, I am not a political ambitious. I am a politician. I was elected 4 times. I was minister, Asonin, 4 फावटी मंत्री जाला. So म्हाका लोकांची वचोन म्हणजे लोकांक हे सगळें करून म्हाका लोकांक दाखोवपाचें गरज ना म्हाका हांव पॉलिटिकली एम्बिशियस म्हण ते कोण करता ते देव जाणा कोण पॉलिटिकली एम्बिशियस आहा ते करतात सो हांव एम्बिशियस न्हू आमी पॉलिटिक्स पळयलां सो हांवें ताका सांगलें बाबा आतां आमकां हे त्रास म्हाका दूख जालें म्हणटच हांव कितें उलोवपाक आहा तें उलयता सारकें सत्य आहा ते भाशेन लोकांचो जो मुवमेंट आहा हे सिटीन जाला मुवमेंट आहा तो लोक पॅरलायज जाले सगळो कामांनी कोण भुरगीं तेंची कोण जाणटीं कोण मेडिकलाक वयता कोण हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वयता वेगळे वेगळे कामांनी सिटीन येवपाचें सिटी बंद जाली म्हणटच लोकांक त्रास आनी ते सर्कलाचेर खंयचे जाल्यार खंयच्यान वचपाचें मुवमेंट आसता सो हांवें सांगलें बाबा तुमकां तो मेवना सी लूक एट दीस पीपल समजलें तुमी हे लोक दिनपारचे कित्याक लागून इट इज नॉट अ प्लेजर हांव सजमता कोण येयले एम्बिशियस मनीस पॉलिटिकल एम्बिशियस मनीस येयले हांव सजमता पूण जाणटे लोक म्हाज्या फुडल्यान एक जाणटी आवय आशिल्ली ती बाबा मारता तिका कसलो पॉलिटिकल एम्बिशियस ती ना न्हू पूण ताका दिसता बाबा ना आपच्याच्या बरें मनान म्हणजे आमी देवान आमकां कितें बरें केलां आमी मागणी केली आमकां मेवलें हो लोक तो म्हणजे फेथ धरून येवपाचो गोंयच्या साहेबाचो फेथ धरून येवपाचो आनीक हितून कितें आहा पळय तिका आमचे कॅथलिकूच न्हू
हिंदूय लोक आशिल्लो सी कोणाक आमी आपआपल्याचो धर्म राखपाक जाय. आमी कोणाक सांगना बाबा तूं गोंयचो साहेब आमी म्हणटा म्हणून तूंय म्हूण म्हणून हिंदू आमी सांगना. तूं मानता जाल्यार ना माननाका तें तुजें. पूण आमकां दिसलें बाबा आमी क्रिस्तांव आमी ताका मानता सांत फ्रांसीस आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी गोंयचो साहेब म्हणटा. एक्झॅक्टली ती कितें म्हणलें गुळी मारता म्हणली ना हांवें पळय म्हाज्या वेन दीस हॅपन आय सेड बाबा तुमी तर अशें तुमकां मेवना आमी कंप्लेन केलें हेज्या फुडें म्हजें सांगणें अशें आमी हेज्या पयलें कंप्लेन केलें तुमी तर ताका एक पावटी आपोवन ताका दाटोवन ताका थोडो धाडलेलो वॉर्निंग दिवन हें अशें जावचें नाशिल्लें. आतां पळयात तुमी हांव तुका 2 गोश्टी सांगता. जेन्ना आमचे धर्मीक भाव फादर बॉलमॅक्सान एक शिवाजी महाराजाचेर एक फ्लायट स्टेटमेंट काडलो कितें लागलो ओके आमी म्हणटा बरें आहा तेणें चूक जाली मानून घेतली म्हाजी चूक कितें तेजेर केस एपोलॉजी मागली तेच परी हांव जाणा तो स्वर्गीय फादर कोसेसा हाणें एक दीस अशें म्हणून आमच्या राय चर्चीन ताका नाकाशिवर केलो थोड्या पॉलिटिकल लिडरांनी सरकारान हें तेणेंय सॉरी मागली. आतां हांव कितें म्हणटा हेणें एका तरी सरकारान तुमी जाणा फाटीं सीएमान स्टेटमेंट केलो म्हणजे खंयच्या धर्माचेर कोणें स्टेटमेंट करप ना कोणें उलोवप ना म्हणजे ती आतां रिस्क जाता न्हू. सो हांव म्हाजें सजमणें अशें होम मिनिस्टर सीएम ताका इंस्ट्रक्शन दिलें आसतलें बाबा तेका धरपाक 3 दिसा हो मनीस मेवना म्हणटच हांवें सांगलें बाबा तुमी तेन्ना ताका आपूण सांगलें एक वॉर्निंग दिलें न्ही आयज हें अशें जावचें नाशिल्लें. तुमकां आतां तुमकां मेवना न्हू तुमकां मेवना सो म्हाका मेवता जाल्यार हांवें ताका टुकपाचो काय म्हणलें उडोवपाचें ताका ना उडोवपाचो जाल्यार उडयता तुमकां मेवना न्हू सी इट इज यू हॅव टू अंडरस्टँड आमी फ्रस्ट्रेट जाले आमकांय त्रास जाता लोकांक त्रास म्हाका थोड्या वखदाक कसो त्रास जालो वताचो काळ आनी आमी हायपरटेन्शन पेशंट आमकां त्रास जाता तसले म्हाजे सारके कितले लोक जाता हालीं तेजो कोणूय अशें प्रेशराचेर कोण मेलो कितें जालें कितें जावपाचें हय पूण म्हाजें म्हणणें ही अशी बाबा हांवें ताका कितें सांगलें म्हाका खबर आहा हांवें 15 वर्सां सरकारान काडलें होम डिपार्टमेंटाक सपोज कसो प्रेशर पावता सांगणें कशें पावता तें म्हाका खबर आहा. आमी हेज्या पयलें आमी विक्टीम आनी आमी पळयल्या न्हू आमी पुलिसांक पासून एका दिसाक PI केलेलें जें PSI आहलें PI आहलेलें हांवें 2-3 जाणांक लागून PIक लागून एका 2 वरां भितर ताका एक हे फील काडून ताका परत PSI केलेलें आहा. म्हाका खबर आहा न्हू कित्याक कितें ना तें सो हांवें ताका सांगलें बाबा तुमी कोणाचें आयकून ताका हें करतात 10,000 लोक त्या पंथाकसून ह्या पंथाक आमी आयज म्हणल्यार लोक हेजेर दूख जालेलो आतां रस्त्यार येयलो पूण तुमी एका मनशाक सांबाळपाक तुमी ह्या हजारांनी लोकांक रस्त्यार हाडटा. म्हाका मेळप जाल्यार म्हणलें आनी म्हाका म्हाजे कडच्यान म्हणजे उडोवपाचो म्हणलें उडोवपाचो काबार हितून कितें जाता तुमी समजूंक जाय एक एग्जाम्पल सेटअप करपाचो गरज आहा. असल्या मनशाक न्हू सांगपाचें न्हू आमी असले म्हणजे सांगलेलें आसतना आमचे गोंयचो लाखांनी लोकांचो पीस पिड्यार करता न्हू कळ्ळें तुका असले सुभाष वेलिंगर अशे मनीस आनी उत्पन्न जावचें ना. पूण हाचे खातीर एक हें आसा न्ही पुलीस आसा किंवा हे आसा हांव समजता पुलिसाक कित्याक सांगपाची गरज आहा तरी कोणूय करता जाल्यार पुलिसाक सांगून तरी करपाचें. हांवें तरी म्हटलें फुडल्यान SP आशिल्ले DSP आशिल्ले कांयशे पुलीस स्टेशन PI आशिल्ले हांवें तरी म्हटलें म्हाका दिसलें सिस्टर तुमी सांगा म्हाका दिसलें हांव ताका मारूंक वयता म्हणून तुका सांगून वयता एक भास म्हणटा हांव एक भास म्हणटा तुमी पुलीस ऑफिसर तुका हांवें सांगलें हांव आयज ताका मारूंक वयता म्हणून तुमी तुज्या फुडल्यान सांगलें हांवें ताका मारूंक वयता तुजें काम कित्याक जावपाक जाय तुवें म्हाका आड्यावन व्हरोंक जाय
बाबा आनी सदमापासून ते अशें करता काय तशें करता काय हें वास जातलें कोण आयकतलो तो आयकतलो पूण म्हाका तें सांगूंक ना न्हू म्हाका तें वचपाक म्हाका हांव गेलो पयर आमी एक प्रोग्राम केल्लो आमगे मुगेलो सांगाती गौरांग करताले आनी तातूंत भितर एक लायन मिकी पाशेको म्हणटा आनी ताजे म्हळ्यार तुका तें आपयलें पळय चवकशी करतात आनी मागीर म्हळ्यार कॉन्ट्रोवर्शियल मिकी मे अगेन फॉल इन ट्रबल असताना एक हेडिंगाक लागून मुखार आज म्हणून सामको लायक अ वायल्ड फायर व्हायरल जाता आनी आतां म्हणून आमकां एक 27,000 ते हाका व्ह्यूज मेळयल्या आनी तूं गेलो तुवें स्टेटमेंट केल्लो आनी तो जेन्ना व्हिडियो व्हायरल जालो तेन्ना ताका 1 लाखा वयर व्ह्यूज मेळयले सो मिकी हे मुद्दम करता असली लायमलायटाक आमी जे टायमार आमी पॉलिटिकल ना यू हॅव अ पॉप्युलरिटी हे दोनी तर व्हिडियो पळयल्यार पॉप्युलर म्हणून काडटा whether it is negative popularity or positive side of popularity तेजें सांगता तुवें समजूंक जाय ती हांव दुसऱ्या पॉलिटिशियना भाशेन जावपाक शिकयना म्हाजे जे प्रिंसिपल आहा म्हाजे एथीक आहा ते वेगळे तेंचे भाशेन ती आय एम अ कॉमन मॅन जरी तर हांवें हें उतर म्हटलें शिकलेलो लोक कितें म्हणटालो जाणा तूं पळय मिकी आतां सुदरंक ना आजून तशेंच उलयता पूण बारीक समाजाचो मनीस आहा तो कितें म्हणटालो मिकीन सारकें केलां मिकीन कितें केलां तें सारकें केलें असले मनीस जाय आतां ते कोण म्हणटा हो मनीस हो बारीक समाजाचो मनीस म्हणून तो आयली पोड हाली पोड म्हणटा बारीक काम करून पोट भरपाचें जेन्ना इलेक्शन येयलें लांब दीक लायनीक रावन वोट मारपाक रावता ते म्हणटा आमचें कितें बरें करतलो जाल्यार हो मनीस आतां ते शिकलेलो मनीस कितें म्हणटा इलेक्शन येता तो येता गाडयेन येता लायन वोट मारून वयता लांब लायन आमचे गरम गर्मी जाता लोक कापा जातले वोट मारून वयतलो ते शिकलेले मनीस कितें म्हणटा वाजून सुदरंक ना वाजून पळय कसो उलयता ती म्हाका गरज कोणाची म्हाका गरज बारीक समाजाची जो लोक म्हाजे विस्वास करता आपलें कितें बरें जावचें वाड्याचें कितें बरें जावचें गांवाचें कितें बरें जावचें गोंयचें कितें बरें जावचें म्हाका स्टेटमेंट जो तुवें ते म्हाका उतरां आयलीं तेय म्हाका दिसता यू रिप्रेझेंट डेथ क्लास तो तांकां जे लोकांक त्रास जाता ते तुवें उलोवन दाखयलें हय कित्याक म्हाज्या फुडल्या एक जाणटी साडीची बायल आली शी कुड बी मोर दॅन 75-80 इयर्स ओल्ड म्हज्या फुडल्यान तुमी तो व्हिडियो काडीत तो पळयतले जाणटे म्हाकाय भोंगो दिसलें असल्या जाणटे लोकांक तेका कोणें हाडून कांय लोक ना ती ते कडेन रडोन मागतात तुमी तेका धरिना कित्याक हें बंद जातलें आनी तें दिसत समज म्हाकाय एक दूख दिसली ती जाणटी बायली व्हिडिओ पळयतून म्हज्या फुडल्यान ती बायल हात जोडून मागता तेका दोरा म्हणून शॉकिंग तूं जर तो व्हिडिओ तेजे आनीक व्हिडिओ आयला तुका ते समन्स काडले आनी तुका पुलीस स्टेशनाचे परवा येवं आनी आनीक स्टेटमेंट काडलें तातूंत भितर तुवें म्हणलां की दिस इज समथींग लार्जर कॉन्स्पिरसी तुगेलें एक कित्याक लागून दिसता ना लार्जर कॉन्स्पिरसी कितें जाता सी म्हाका जायत्या लोकांनी बोबा मारलो ताका मिकी तुवें वचोंक जाय आसलो थंयसर एज्युकेशनाक हांवें म्हाजें सी लोक सांगता म्हणून हांव वचपी न्हू आनी करपी न्हू म्हाज्या लायफान हांवें एज्युकेशन करूंक ना हांवें म्हाका ती लोकांनी 4 फावटी निवडून काडलो हांवें लोकांक केन्ना घेवन एज्युकेशन करूंक ना सी तें म्हाजें काम न्हू म्हाजें काम म्हणटा तें लोकांक म्हाका निवडून काडलो इट इज माय ड्युटी टू फायट to the authorities for government. That's my duty. That's what I believe. So, म्हाका दिसलें बाबा आमी ते कितें करता तें सारकें करपाचें. सो हांवें म्हाका दिसलें अशें सो हांवें सारपाचें जाल्लें सांगलें. सो पूण कितें जाता ही कन्स्पिरसी कशी केल्या तुमी पयलां आसतलें हांव मुख्यमंत्र्याचें कांय उलयलें ती आयज सरकार कशें चलता सी आय कुड अंडरस्टँड difficulty of chief minister also. See, I have been in government. I've been 4 times in the government. I see that how we sit in the cabinet, how we discuss, how we talk. Okay. कोण कोणाचे उलयले मागीर थिंगा उलयता आनी तो सुबेज उलयता ताका टायट करून जावं ओ उणें उलयता ताका सोडपाचो ताका टायट तें जाता. सो हांव हांगासर कितें जाता आय हो सरकार चलो ना सी आय डोंट नो वेर सीएम तेजे हात धुनीचोर पावता ना पावता पूण तिका कितें जाता तुमी पयलें आसतलें कांय गोश्ट्यो आयज गोंयांत
गोंयांत एकूच डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट ऑफ TCP ह्या डिपार्टमेंटान तुमी पळयशात हिंगा बोबा मारता लोक हिंगा हिलकाटी चलता म्हणून तिगा लोक बोबा मारता हिलकाटी चलता हिंगा बोबा मारता हिलकाटी चलता आनी आयज म्हाका बरें दिसलें काल एक स्टेटमेंट पळयलो मायकल लोबोचो आतां मायकल लोबो खंयच्यान छापूंक पडटलें तें नाका काल मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट काडला हो डायवर्ट करपाक जाय म्हणून हो इश्यू काडला म्हणून आतां मायकलाक खबर आहा डायवर्ट कित्याक जाला तो कित्याक मायकलानूय म्हणलां बाबा ते म्हणजे भुटानी प्रोजेक्ट आनीक म्हणजे साकवाळचे लँड स्कॅम आनीक वेगळे वेगळे सांगला आतां गेले ते फावटी कितें जालां हो कोण तो मायकल लोबो जेन्ना BJPन वयच्या पयलो ताका सारको स्ट्रींग घालून ओडून हाडलेलो तेजे खंय शेत खंय OPD नासलें तेन्ना PDN घातलें तेन्ना PDN घातलें तेन्ना चेंज केलें झोन चेंज केलें हॉटेलाचें ताका कितलो सारको हेणें विश्वजीत सारको हो ओडून हाडलो समज न्हू आतां हांव तेजे थोडे सत मानता मायकलान सांगला ती म्हाजी तेंच म्हणलें आशिल्ली मायकलान काळ म्हणला पूण हांवें त्या दिसाक रातचेंच म्हणलें सांगला बाबा हो गोंयकाराक सांगला हो विशय आमचो खारसांतलो आमच्या धर्माचो आमच्या गोंयच्या साहेबाचो समज विशय आमी तसोच दवरिना ताका कोणें कितेंय म्हणून कोणें कांय करूंक जायना पूण हेज्यान व्हडले विशय आहा आमच्या गोंयचे दर एक गांवांनी समज तुमी आयज दोंगर कातरप चल्लेलें आहा शेतां कन्वर्ट केली शेतां इट इज शॉकिंग टू मी इन बेतालबाती also one of the village. I will come on that one day. Betalbati village, which is the property belongs to the Komdat, and I am the Komdat president of Betalbati. Okay. I am also having a share couple of villages connected. A property belongs to the Komdat, and there are the tenant. And there are 18K लागलेली any शेतां इकली ही शेतां इकली कोणें डील केलो इस्टेटान डील केलो आनी इस्टेटान डील करून आनी कोणाक इकली शेतां बेतालबाती I remember those days somewhere 2008 हांवें बाबा गेलोलो म्हाका कळ्ळें तेन्ना I was not from that president हे भाशेन शेतां लो लायन एरिया शेतां इकून कन्वर्ट केली व्हडली व्हडली पार्टयान व्हडली कंपनी प्रायवेट लिमिटेड कंपनीनी घेतली सो आयज हो विशय तुम्ही पयला आसतले इट इज नॉट CM इट इज विश्वजीत राणे हू बुलडोजिंग लँड नाजाल्यार कन्वर्ट लोकांचे डायवर्ट कशें जातले तुम्ही पळय चडशे आमचे एक्टिविस्ट आहा ते आमचे क्रिस्तांव थोडेच हिंदू भाव आहा आमचे चडशे क्रिस्तांव आहा आनी एज्युकेशन करपाक पयले आमचे क्रिस्तांव एक तर एथिकल डायवर्ट केले that is my sir why CM has not acted fastly and पळय हांव ताका खंय कितें कोणाचे विटनेस काय खंय चलता ते सेंटराक तेचे BJPचे गव्हर्मेंटान तुम्ही पयले आसतले CM विथीन लिमिटी भितर वयता येता I remember in 2007 to 2012 जेन्ना दिगंबर कामत आशिल्ले दिगंबर कामत म्हयन्याक पेटये घेवन तेका मायनींग आशिल्लें न्हू तेका लागून ती वाट लागली गोंयची मायनींगाची तेका लागून वाट लागली आनी हेणें हांगासर बरें भरून ताका वयर पावयतालो म्हणजे ताका 5 वर्सां पदर जाय आशिल्लें कशें सो 5 वर्सां काडली तेणें ताका शिराक आसतलें आनी सो आतां कितें जालां तुमी पयलें आसतलें गोंयचे मुख्यमंत्री चडशे दिल्ली पावना पण विश्वाची दोन कोण अमित शाह कोण प्रायम मिनिस्टर अमित शाह प्रायम मिनिस्टर फोटो काडटा सो लोकांचे आयज अशें जालेलें बाबा हे हिलकाटी चलता कन्वर्जन चलता सगळीं व्हडली लाखांनी लँडां कन्वर्ट जाता आनी हे आपले हे पोर्टफोलियो आहा ते तुमी म्हाका सांगा आयज ह्या मंत्र्या कडेन एक पोर्टफोलियो सारको सोंपपाक जायना ती आतां आमी हांगासर तुमची इंटरव्यू दिता अख्खे आमचे गोंयकार भाव गोंयानूच अख्खे पॉलिटिक्सान ते पासून पळयतले आनी म्हाजे ताका सांगपाचें अशें
हे म्हणया आयज तुम्ही पळयला आसता लोक म्हणटा आनी हांव सांगता आयज गोंयांत असली दशा करून दवरलेली आसा तेणें ह्या मनशा कडेन बरी बरी खातीं आहा एक आहा तेकडे फॉरेस्ट एक आहा तेकडे TCP एक आहा हेल्थ आहा तेकडे आनी एक आहा तेकडे ओपन डेव्हलपमेंट ओके ही 4 खातीं आहा ती कोणाक मंत्र्याक दीत जाल्यार ही खातीं एक खात्यान तेजो फर्स्ट पोर्टफोलियो आसता मागीर बाकीचे आसता हे 4 खातीं ताका दिलेली आहा ही 4 खात्यांनी तुमी म्हाका सांगा तो फाटीं स्टेटमेंट करता लोकां कडेन पळोवपाक जायना म्हणटा तो आपल्याक म्हणटा ही खातीं आहा ती म्हाका सेंट्रल दिल्या लोकां कडेन पळोवपाक जायना म्हणटा ती आपल्या कडेन ही खातीं दिलेली आहा ती आपण बरें काम करता हांव नको खंयचेंच बरें काम करता कितें आयज तुमी पळया आमी आतां तुमी सिटीन आहा मारगांव तुका तेणें हे अर्बन डेव्हलपमेंट आहा ताका पोर्टफोलियो कितें चेंजीस केलेले दिसता तुका आनी हांगासर आमदार आहा आयज कितलीं वर्सां जालीं दोन डेकेड जाले हांगा 20 वर्सां जाली 30 वर्सां जाली न्ही मारगांव कितें चेंजीस जालेले आहा आतां हे डेव्हलपमेंटाक लागून केलें करपाक पळय हो विशय आतां सांफ्रांसिस्को विशय ना आमचो कांडावलो विशय तो विशय आसा ताका झक मारली कोण तो ताका जागो इतलो आसतलो कितें आहा हे न्हू धर्माचेर वेगळ्या धर्माचेर उलोवपाचें कोणाक अधिकार ते कोणें जाल्यार कितें जातलें कोणाक एक एग्जाम्पल सेटअप करपाचो जावं असले धर्माचे कोण उलयता ताका न्हू खंय जाल्यार बरो चिमटो काडपाचो गरज आहा तेन्ना दुसरे आनी कोण करचें ना आनी अशें जर ते एस्पोर्ट फ्रीज सोडले केलो पसतलो कोणूय वेगळो मनीस चलतलो मनीस अशें स्टेटमेंट घातलेले आनी आमचे गोंयचे आमचे ही युनिटी आहा ती आमची गोंयकारांची जावं मुसलमान जावं कॅथलीक जावं हिंदू जावं ही युनिटी आमची बिगडटली तोच मेन हे जर दवरतलो सारको जाल्यार कोणें हें करता आतां तूं म्हणटा अशें पॉलिटिशियन आपल्या पॉलिटिक्स करता आतां लोकांकच परत येवन अशें रस्त्यार हे समज जाग्यार हाडची पडटलें आतां लोकांक लोक रस्त्यार येयलो आतां होम डिपार्टमेंटान आतां मुख्यमंत्र्यान बाबा स्ट्रिक्ट ताका डायरेक्टीव दिवपाक जाय बाबा अशें तर कोण उलयता वेगळे आमचे एकलो हिंदू भाव कोण कॅथलिकाचे उलयता मुसलमानाचे ताका सारको ताबडतोब आणून जाग्यार घालपाची गरज आहा सारकें पेटपाची गरज आहा समजलें तुमी न्हू सारकें पेटपाचें म्हणजे जाग्यार घालपाची गरज आहा देन हॅज टू सेट अप एन एग्जाम्पल बाबा अशें करता अशें जाता डिटरंट सारकें एग्रेसीव म्हणजे डिसिजन घेवन पेटपाचो गरज आहा ते पासून म्हाका दिसलें बाबा आयज एक एग्जाम्पल सेट करपाचो गरज आहा एकल्याक ठोकलो जाल्यार दुसरे आनी करूंक वचचें ना आनी हे पुलिसां कडेन जाय सो हाजेरूच आमी चर्चा थांबयतात हांगा एखादी मिकी सद्याक म्हणजे हाजे पयलीं मिकी म्हणटा सॉरी मिकी म्हणटा मिकी दुसरो न्ही म्हणटा मिकी सो तुगे हाजे पयलीं अशें तुगेलें सामकें अशें करून खास स्टेटमेंट हाजे पयलीं आयिल्ल्या आनी आतां आयल्या पूण हातूंतल्यान एक हें की मिकी म्हणटा सो की एक की असली जेन्ना हे येता शक्ती करतात तेन्ना त्यो काबार करता जाल्यार थंय डिटरंट स्टेप्स घेवपाक जाय आनी ते जर सरकार घेना जाल्यार अशें करून लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा सो अशें परिस्थिती जावची न्ही हाजे खातीर अश्यो ज्यो ह्यो आसा अशे प्रवृत्ती मागीर खंयचे धर्माचे आसूं तांचेर स्ट्रिक्टली असले जे कोण करतात तांचेर तांकां जाग्यार हाडपा खातीर गव्हर्मेंटान पुरो एक्टीव स्टॅप घेवन ताचेर कारवाय करपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात आनीक ह्या चर्चा थांबयतात तुमी की आयला तूं देव बरें करूं आनीक ह्या हातूंतल्यान आमचे ह्या चर्चेंतल्यान म्हाका कळटा तूं एक्झॅक्टली कित्याक लागून तें म्हणलें म्हणून सो तें क्लॅरिफिकेशनय जातलें सो इतल्याचेर आमी ही चर्चा थांबयतात ताका देव बरें करूं पळयता आवाज गोमंतक TV